गोंयांत 1 जुनासावन नुस्तेमारीचेर बंदी जाल्ली. हो बंदीचो काळ 2 म्हयने मेरेन चलतलो. गोंयांत पावस सुरू जालो म्हणटकर नुस्तेमारीचेर बंदी येता. ट्रॉलर दर्यांत वचनात आनी हाका लागून गोंया भायर सावन नुस्तें गोंयांत येता. हें नुस्तें गोंयची शीम हुपून येता. शिमेर ह्या नुस्त्याची आतां तपासणी जाता. फॉर्मेलीन प्रकरण सुरू जाल्ल्याक नुस्त्याचें चॅकींग जाता. हाका लागून गोंयांत येवपी नुस्तें सुरक्षीत आसा अशें खुद्द नुस्तेमारी मंत्री विनोद पालयेकर सांगता. आमच्या घराघरांनी हेंच नुस्तें खातात आनी तें सुरक्षीत नुस्तें अशें ताचें म्हणणें आसा. तर दुसरे वटेन आमदार चर्चील आलेमांव हे भायर सावन येवपी नुस्तें खावं नाका म्हूण गोंयकारांक उलो मारता. निदान नुस्तेमारी काळांत तरी 2 म्हयने नुस्तें खावं न्हय अशें आमदार चर्चील आलेमांव सांगतात. फॉर्मेलिनचो जो विशय आहा, आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट जे आसा गोवा सरकारचे, ते हेल्थ डिपार्टमेंट वेळच्या वेळार दोनूय सेंटराचेर चॅक करता. एक पत्रादेवी आनी ह्या सायडीक उत्तर आनी दक्षिण गोंयान दोनूय चॅक केले वयता. आतां जे कोण म्हणटात फॉर्मेलिन आसा किंवा कितें आसा, तेंचे कडेन कितें अशी यंत्रणा आसा, ठोस अशें तेंच्यांनी कितें पुरावे दाखयल्ले आसा. तेंची जर यंत्रणा गोंयच्या सरकारच्या यंत्रणा पेक्षा बरी आसा, सुपिरियर आसा, जाल्यार तेंच्यांनी तेजे रिपोर्ट दाखोवचे. आमच्या म्हणण्या प्रमाणे आमी स्वता हे नुस्तें जें आसा आज बाजारांत येता तें आमी स्वता खाता. त्यामुळे गोंयकारांनी भिवपाचें कांय कारण ना. हांव स्वता मच्छीमारी मंत्री आसून हें नुस्तें जें आसा तें आमी सदां खाता, आमच्या घरा सगळे खातात. ना आमी कितें विशाची परिक्षा घेतले. त्यामुळे निश्चिंतपणान गोंयकारांनी कसलीच चिंता करिनासतना ह्या नुस्त्याचो जें नुस्तें आतां येता, आनी एक म्हणजे सद्या मच्छीमारी बंदी आसा आनी ह्या बंदीच्या काळान तशें नुस्तें भायरसून खूब येना आनी जें कितें येता तें सेंटराचेर, दोनूय सेंटरांचेर चेक नाक्यांचेर चेक केलें वयता. आनी इतकें आसून करून हे जे पळय कोण म्हणटात, ह्या लोकांनी जे अशा तरेच्यो खोट्यो बातम्यो पसरयतात तेंच्यांनी तेचे रिपोर्ट हाडचे. गोंय सरकाराच्या पेक्षा जर तेंचे कडेन बरी यंत्रणा आसा जाल्यार तेंच्यांनी तेचे पुरावे आमकां दाखोवचे. आमी तेजेर एक्शन घेता. आमकां जर अशें दिसता की आमी स्वता आमच्या घरा खाता, त्यामुळे गोंयकारांनी भिवून वचपाचें कांयच कारण ना. हांव स्वता मच्छीमारी मंत्री जावन एक आवाहन करता म्हज्या गोंयच्या जनतेक, गोंयकारांक, की निर्भीडपणान ह्या नुस्तें खावचें. एक हो जो 2 म्हयन्याचो बंदी काळ आसता, ह्या 2 म्हयन्याच्या बंदी काळान हो प्रजनन काळाचो नुस्त्याच्या काळ आसता. आनी ह्या 2 म्हयन्याच्या काळान एक म्हणजे गोंयकारांक नुस्त्याचे शौकीन गोंयकार, नुस्त्या शिवाय ल्हानपणा पासून नुस्तें खायत आयल्या, त्यामुळे नुस्त्या शिवाय गोंयकारांचें जिवन अपुरें आसता. त्यामुळे हांव आवाहन करता गोंयकारांक, भियानासतना तुमी नुस्तें खायात, कांय भिवपाची गरज ना. हांव स्वता मच्छीमारी मंत्री आसून आमच्या घरा नुस्तें आमी खाता, त्यामुळे तुमकां कांय भिवून वचपाचें कांय कारण ना. अशा तरेच्यो खोट्यो बातम्यो जे लोक पसरयता तांकां हांव आवाहन करता की तेंच्यांनी अशा लोकांच्या भावनेशी खेळचें न्हू आनी एक सरकाराक सहयोग करचो आनी अश्यो खोट्यो बातम्यो पसरोवच्यो न्हू. हेल्थ डिपार्टमेंट डेलीच्या डेली जें नुस्तें येता तेची तपासणी करतात. तुमकां रिपोर्ट जाय जाल्यार हेल्थ खात्या कडेन तुमी घेवं येता. डेलीचो रिपोर्ट आसता आनी ज्या कोणा कडेन आवश्यक अशें परवाने ना, तुमी पेपरारय पळयलां आसतलें, आवश्यक परवाने नासता आनी तेंचे कडेन अशा तरेचें सटीक अशें कांय नसता, त्यामुळे तांकां परत धाडटात. आनी अशे तरेचें एक बरे भाशेन आनी प्रॉपर यंत्रणे मार्फत चेक केल्लें नुस्तें गोंयां येता आनी तेचोच उपयोग आज गोंयकार करतात. आज जें नुस्तें येता बाजारांनी तें नुस्तें चेक केल्लें नुस्तें येता.
हेल्थ खात्यामार्फत. RDX गोवा खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकार.